2 दीस फाटीं एक दुखद घटना घडली. ती म्हणजे जी ट्रॅजेडी मंडूर गांवांत जाली आनी ओनट पडोन आवय आनी पुताची जी मरणाक पावली. त्या बाबतींत तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की डिजास्टर मॅनेजमेंटा अंडर ऑलरेडी आमी अपील केल्ली आसा की बेगांच्या बेगान ते पयशे आसा ते रिलीज करचे म्हणून. तशेंच हांव पर्सनली सीएमाक काल मेवलो आनी ताका सांगलें की बाबा असो असो इश्यू जाल्लो आसा आनी हो बेगांच्या बेगान सॉल्व जावपाक जाय. आनी तशेंच तेंचें जें घर आसा हें घर थ्रू गव्हर्मेंटाच्या थ्रू तें बांदून घेवपाक जाय, कारण बाकीच्यो ज्यो तेंच्यो वणटी आसा ह्यो वणटी डेंजरस आसा आनी केन्नाय पडपाची शक्यता आसा. आनी बाकीची जितली डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या अंडर जी अपील घातलेली आसा म्हटल्यार तेंची ज्यो पेंडींग प्रपोजल्स आसा हांकां पयशे बेगांच्या बेगान क्लियर जावपाक जाय, कारण ऑलमोस्ट एक वर्साची पासून डिले जाल्ली आसा आनी हे डिजास्टराच्या अंडर तें जावपाक जायना. सो सीएमान एश्युरन्स दिल्लें आसा की हें आपूण बेगांच्या बेगान करतलो आनी जे जो इन्सिडंट घडलेलो आसा ते फॅमिलीचें घर जें आसा तें गव्हर्मेंटाच्या थ्रू बांदून दितलो म्हणून. आनी दोनी कडेन तांकां सद्याक आमी ऑलरेडी शिफ्ट केल्ली आसा नेबराच्या घरान, पण हें जें घर आसा हें बेगांच्या बेगान कंप्लीट करून थ्रू PWD करून दितलो म्हूण सांगलेलें आसा. सो आमकां आशा आसा की बेगीन जाता इतले बेगीन, कित्याक चड आनी डिले करपाक जायना. ऑलरेडी हांव तलाटीन सायडीन इन्स्पेक्शन करून गेल्ली आसा, तशेंच डेप्युटी कलेक्टर आनी मामलेदारूय सायड इन्स्पेक्शन करून गेल्लो आसा. तेंच्यांनी रिपोर्ट रेडी केला, तो PWD धाडला. PWD येवन सगळें तेंचें इन्स्पेक्शन करतलें. पण हितून कांयच डिले जावपाक जायना आनी फंड जो आसा तो बेगांच्या बेगान रिलीज जावपाक जाय. कितेंय तेंचें कंपन्सेशन जें आसा तें जितलें कंपन्सेशन बेगांच्या बेगान रिलीज जावपाक जाय ही ऑलरेडी आमी मागणी सीएमाक केल्ली आसा, तशेंच लेटरूय केल्लें आसा. सो आमकां अपेक्षा आसा की हें बेगांच्या बेगान आमचें जें हांकां न्याय मेळपाक जाय आनी जें काम जावपाक जाय हें बेगान जावचें म्हणून. थँक्यू.